नोवेनाच्या नव्या दिसा आमी पवित्र साक्रामेंताचे नियाल कोता. परम संस्कारांतल्यान पसोन घेवन मानेवंत आग्नेल विस्वासान आपले काम फलादीक करतालो. जेजू ख्रिस्त जिविताचो उंडो, आमचे पसण आनी जिवीत. तो आमचे आत्मीक जेवण जाता आनी आमच्या जिविताक बोल आनी गोटाय दिता. आनी आमचे मुखार येतोल्या जिविताच्या आव्हानांक आनी अडचण्यांक फुडो करूंक मानेवंत आग्नेलाक भोव पवित्र साक्रामेंताची व्हड भोक्ती आसली. पवित्र साक्रामेंतान आसलेल्या जेजू वांगडा रावूंक आनी ताचे आयकूंक हाचे परस व्हडलो संतोश ताका नाका आसलो. बरयल्लें आसा, मानेवंत आग्नेल कुमटा आसलो तेन्ना पवित्र साक्रामेंता मुखार वरांची वरां सारतालो आनी ताचे बरोबर आसतालो तो मनीस जेमतालो. मानेवंत आग्नेल आपल्या देवीक गुरू मुखार आपले जागरण सोंपय पर्यंत तो मनीस जेमतालो. येयात आनी देवाची कृपा अनुभवात. मिसाची इंतेसावां लग्ना दिसा देवाची बेसावां मागता फ्रांसीस आनी सोनिया डायस सांताक्रूज. फामिलीक बरी भलायकी मागता रोजादा बरेटो चांदोर. समिरा परेरा जल्मा दिसा दिनवासता आनी बरी भलायकी मागता बनाडो आगासाई. मेलिबा फेर्नांदीस जल्मा दिसा दिनवासता आनी बरी भलायकी मागता जसिंता वाज कारांजाले. फामिलीक बरी भलायकी मागता जेसन कुलासो वेलीम. लुरन खारवालो बरी भलायकी मागता थॉमस आनी लिनेट गोवा वेल्या. सगळीं आमी उबी रावया. Urgia bokti zomlia Gayot koruneta Viswas doruneta Bappa mukareta Atmya sotan Bappa Buzuketan Sultan Bapa Buzu kita tuka
Jésus mode doru Jésus mukagalu Jésus chikurau Bapa mukareta Atmia sotan Bapa Buzuketa tuka Atmia sotan Bapa Buzuketa tuka बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. प्रितीच्या भयणी भावानो, ह्या पवित्र मिसाचे भेटेक तुमकां येवकार. आयज आमी नोवेनाचो नवो दीस समारंभताव. आयचो विशय मानेवंत आग्नेल परोम संस्कारांतल्यान पसून घेवन भावार्थ्यांची फलादीकपणांनी सेवा करतालो. आमी यात्रेकारांक कशी ह्या संवसाराची वाट तांगताव. जिविताच्या हुंड्याची जेजू क्रिस्ताच्या हाजीरपणाची खात्री आमी सोदताव. तोच जेजू आमची गोठाय आनी जिवीत. आमी संवसारांत जियेतना सूख दूख तशेंच संतोश अनुभवताव तेन्ना तोच जेजू आमचें आत्मीक जेवण आनी आमची गोठाय जावंक ताचेरूच आमी थारूंक जाय. ताचे वरवीं सगल्यांक आमच्या आवडणाचेर आमी जैत व्हरूंक शकता. तर आयज ह्या पवित्र मिसाचे भेटेंतल्यान परम संस्काराची पोरजां जावंक आमकां जोन एकल्या कृपा मागुया. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सोय असो. मोगाल भाव भयणीनो, आमी किरीतपणी आमचो वेळ, मोलाचो वेळ जेजू सवें सारूंक जायते पावट चुकल्या. एक एकलो कसो आनी एक समुदाय कशी. हे वेळार असली चूक आनी वेगवेगळे आमच्यो असोकताय ओळखून देवाची काकलूत एकामेकाक मागुया. आनी सगळीं बराबर म्हणुया. हांव पातकी सोर परिदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मोला चिंतून आनी तोंडा उचारून, वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भायलीं सदांच सांगवार मरी सगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. देवान आमकां वेगवेगळीं देणीं दिल्यांत. ह्या देण्यां पासत आमी देवाक खिरीतपणी मोहिमा दिवया. मोहिमा देवाक उंच सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टाक संवसारी. सर्वेस्परा देवा, सर्गीच्या राया, सर पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता.
तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वखाणटाव. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा, देवाचे शेले, तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकूट कोर. तूं बापाच्या उजव्यार बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तूं सगळ्या देण्याचो रोचनार आनी दोनी. तुजे असल्या दुनियाची सेवा करची म्हणल्यार आमचें पूर्ण आनी सासवट सूख. देखून तुजे भोगतींत आमकां सदां संतोश मेळोसो कर. आमचे सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासनाचे सासनांक. आमेन. म्हणणेच्या पुस्तका वेले वाचप. एक सोगुणी ओस्तोरी कोणाक मेळत, मोतयां परस व्हडतें तिचें मोल. तिच्या पोतीचें काळीज तिचेर विस्वास दवरता. तिचे कडसून ताका खूब फायदो मेळटलो सगळ्या तिच्या जिवितांत. ताका नुकसान न्हय पूण आदाव ती हाडटा. लोंग आनी सूत ती सोदूंक भोंवता आनी ती आपल्या हातांनी मेहनतीन विणटा. तिच्या हातांनी सदांच भोंवरी आनी बोटांनी सदांच सुताची गाडी. गरिबांक ती आपले हात उगडटा आनी गरजेवंतांक ती पावता. सोबिताय फोटकिरी आनी सुरोपाय पोलकी. सर्वेस्पराची भोगती करता ते वस्तोरेक वाकाणणी फावो. तिच्या हातांच्या फळांनी तिकाय वांटो दियात आनी शारांच्या दारवट्याशी तिच्यो कोरण्यो तिची वाकाणणी करून दिवं. देवाचें उतर हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावनी. सर्वेस्पराची भोगती करतात ती खरेंच भागी. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराची भोगती करतात ती खरेंच भागी. सर्वेस्पराची भोगती करतात ती सदांच ताच्या मार्गान चलतात ती खरेंच भागी. तुज्या हातांच्या कश्टांचें तुका खावंक मेळटलें. तूं सुखेस जातलोय आनी तुजें सगळें बरें जातलें. जबाब. सर्वेस्पराची भोगती करतात ती खरेंच भागी. तुज्या घराच्या वणटी भितर सुफोळ दाकांचे वाली पोरी फुलतली तुजी घरकान. जैतुनांच्या फांत्या सारकी तुजे भोंवती जेवणाक बसतलीं तुजीं भुरगीं. जबाब. सर्वेस्पराची भोगती करतात ती खरेंच भागी. सर्वेस्पराची भोगती करतल्यांक असलें भाग फावो जातलें. सगळ्या तुज्या जिवितान सिवनांतान सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं. सुखेस जाल्ल्या जेरुजाल्यान तुज्या नातरां पोत्रांक पळोवंक तुका फावो जातलें. जबाब. सर्वेस्पराची भोगती करतात ती खरेंच भागी. हागियोन पावलून तेसलोनिकारांक बरयलोले पयले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, खंयच्या काळार आनी घडयेर हें घडटलें ते विशीं हांवें तुमकां बरोवची गरज ना. कित्याक चोर कसो रातचो येता तसो सोम्याचो दीस येतलो म्हूण तुमी बेस बरी जाणत. स्वस्ती आतां विरांत ना अशें म्हणटात थंयच आसतना
बालोंतीचे वायट अकस्मात सुरू जाता तशें रावो नासलोले निसणटोन तांचेर येतोले आनी तांतलो कोणूच सुटचो ना. तो दीस चोर कसो येवन तुमकां सांपडावंक तुमी कालोखांत नात. भावा भयणीनो, तुमी सगलीं उजवाडाची आनी दिसाची भुरगीं. आमी रातची आनी कालोखाची न्हय. म्हणटच येरा भाशेन आमी न्हिदून आसचे न्हय, पूण जागृत रावुया आनी कान पिवोन तोडे करुया. देवाचें उतर हें. उबी रावुया. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy. O gordonia amci calza, घेऊन तुझ्या पुताची उतरा. ओ गोर्दोन्या आमची काळजा, घे तुझ्या पुताची उतरा. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy. सोर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं. तुमचे सोबे असो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक ही वोपार सांगली. पयशिल्ल्या गांवांत वेचो आसलो तेन्ना एका मनशान आपल्या चाकरांक आपोवन हाडून तांचे लागीं आपली ग्रेस्तकाय दिली. हे पोरी सोर्गीचें राज. एकाक ताणें 5 तालेंत दिले, दुसऱ्याक 2 आनी तिसऱ्याक 1. जण एकल्याक आपले हुशारकाये प्रमाणे. मागीर तो भायर सरून गेलो. जायतो काळ बोलांतल्या उपरांत त्या चाकरांचो दोनी परतून आयलो आनी ताणें तांचे लागीं हिशोब मागलो. 5 तालेंत घेतले तो लागीं सरलो आनी आनीक 5 दाखोवन ताणें म्हणलें, सायबा, तुवें म्हाका 5 तालेंत दिलोले, तर पळय हांवें आनीक 5 जोडल्यात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचो विशय परम संस्काराक हातलें पोसण घेवन भावार्थ्यांची ताच्या हातान घातलेल्यांची खिरीतपणी मान्यवंत आग्नेल सेवा करतालो. हे वेळार कांय वर्सां फाटीं सकाळच्या वेळार परम संप्रासरा सारकी वो पवित्र साक्रामेतास फुड्यान मागण्यांक बसलेलो आसतना सकाळच्या 10:30 सुमार एक वस्तोरी म्हज्या फाटल्यान येवन घसघशीत रडटाली आनी डिस्टर्ब कसो जावन हांवें वळून पळयलें आनी तिका विचारलें, कितें जालां?
आनी तिणें सांगले उपरांत हांवें तिका त्याच परम संस्कारांत आसलेल्या पवित्र साक्रामेंतान आसलेल्या ह्या टॅबर्नकलाची उबी करून म्हणलें, तूं ह्या जेजूचेर विस्वास दवरताय? आनी तिणें म्हणलें वय. आनी कांय वेळ वाखाणले उपरांत देवाक तिच्या देण्या खातीर आनी तिचे सोबीन घोडलां ते खातीर तिणें म्हाका म्हणलें, खुशालकायेन म्हणलें, फादर, म्हज्या कुसव्यांत भुरगें खेळटा. कित्याक सकाळ फुडें दोतोराशी वचून स्कॅन करून दोतोरान तिका सांगलें, पळय, तुज्या भुरग्याचो हार्टबीट मेळ्ळो ना, तें तुज्या कुसव्यान सोंपलां. आनी 4 दिसांनी यो, तुका क्लीन करची पडटली. पयलेच पावट गोरबेस जाल्ली. आनी देखून हें दूख घेवन ती मागणें करूंक म्हूण आयिल्ली. आनी ते घोडयेक देवान परम संस्कारान आसलेले जेजून तिका हे तिच्या भुरग्याक जिवी दिलें आनी तिची खुशालकाय, तिचो संतोश वाडयलो. आमी आयच्या पयले वाचपांत एक बरे बायलेची खबर आयकल्या. तिचें विस्वाशीपण कुटुंबा सोबीं घरकारा सोबीं जबाबदारीन ती करता. एक जबाबदारी तिका दिल्ली आसा एका कुटुंबाचेर. देव आमकां उगडास करता, आमकांय जबाबदारी दिल्या, तेन्ना आमी जबाबदारीन ताचे कडचें पोसण घेवंक, ताचे कडचें बळ घेवंक, ताचे कडचो आदार घेवंक आनी हे भाशेन आमी आमची जबाबदारी करूंक. बागेवन पावलो दुसऱ्या वाचपांत उगडास करता, तुमी उजवाडाचीं भुरगीं. आनी उजवाडाचीं भुरगीं म्हणजे प्रमाणीक मनशां, जाता तितलें बरें करपी, देवाक मानता तें करपी, सगळे तरेचें वायट अशोकतायो पयस दवरपी. आनी ह्या प्रमाणीकपणान दर एकल्यान जिवंक जाय. आनी आमी शुभ वर्तमानांत पळयता कशे भाशेन जेजू ही ओपार घालून सांगता, तुका म्हाका जायतीं देणी दिल्यांत, म्हाका कितें मेळ्ळां, देवान म्हाका कित्याक हे भाशेन रोचला, ह्या दुर्बळकायेन रोचला, वसोक्त रोचला, हे भाशेन आमचो प्रश्न. पूण देव जाणा कितें तुका दिलां तांतल्यान तूं वयर सरतलो. तुवें ही जी देणी दिल्या ती दुसऱ्याचे सेवे खातीर, पवित्र सभेचे सेवे खातीर, तुजे समुदायाचे सेवे खातीर. आनी हे भाशेन ही जेजूची गुडार कूड आमी बांदून हाडूंक. म्हाका कित्याक पडलां अशें न्हय, बगर म्हाका देवान हें देणें दिलां दुसऱ्याक वयर काडूंक, दुसऱ्याक सेवा दिवंक. जाल्यार पाद आग्नेल ह्यो तिनूय वस्तू गांठीक मारून दवरतालो. पयले सुवातेर परम संस्काराची ताची बसवण वरांची वरां, जशी आमी सुरवातेच्या उतरान आयकल्या, आपल्याक जबाबदारी दिल्ली आसा आनी जबाबदारी फुडें व्हरूंक म्हाका जेजूची गरज. जेजू नासतना म्हजे लागीं जावचें ना. जावं म्हजी भलायकी वसोक, जावं म्हाका देणी दिल्यान ती अवघड कशी दिसता वेव्हारान घालूंक, पूण तो जाण आसलो जेजू म्हज्या सांगाता आसा. आनी देखून
रातची कितलीशीं वरां तो ह्या जेजूशी सारतालो, उलोवून जेजूक आयकून आपलें सूख दूख सांगून तो प्रमाणीकपणान जियेलो आनी आपल्याक दिल्लीं देणी ओदीक करून देवाचें उतर परगोडचें आनी जियोवचें ताणें वेव्हारान घातलें. आनी देखून ताका वाग कसो म्हणटाले हांव आल्तारार कुमसारान बसतना तो मेंढरो कसो पातक्याक भिवून आयिल्ल्याक असोक्त मनशाक देवाच्या उतरांतल्यान बुजवण दिवन पातका मेकळो जावंक आदार करतालो. खंय सान ताका आयिल्लें काय कुटुंबान तान आवय बापायन इद्देक दिली, जेजूक बुजूंक, जेजूक आयकूंक, जेजूचें जिवीत बोगोर बोगोर नियाळूंक. आयज आमकां दर एकल्याक उगडास. जायत्या फिरगोजांनी पवित्र साक्रामेंत दवरपाक नवो जागो कोपेल कशें बांदलां आनी आमी खुशाल आमी कंट्रिब्यूट केला म्हणून, आमी कितें आदार केला म्हणून. पूण जायतीं ही रिती कशी एम्प्टी चॅपल्स कशी जावन आसा. भोव थोडी आमी दिसता पवित्र साक्रामेंताची वेळ सारलेलो. एक आमी वायट एलिफंट म्हणटा ते भाशेन बांदून दवरला. आमचे लागीं पवित्र साक्रामेंताक जागो आसा, पूण त्या जाग्यार हांव बसतां काय, त्या जाग्यार जेजूचेर हांव विस्वास दवरतां काय, त्या जाग्यार भुरगीं म्हजीं भुरगीं पाद आग्नेला भाशेन जाच्या आवय बापायन ताका व्हेलो आनी जेजूचो मोग ताच्या काळजान रिगोयलो, तसो हांव आनी तूं पाद्री माद्री आनी आमी सगलीं ल्हान भुरग्यांक देख जाता जाल्यार विचारपाची गरज. जाता जाल्यार देवाक आर्गां दीत रावुया, जायना जाल्यार आमी आयज सुरवात करुया. जुंय ह्या जेजूशी व्हांवता जोर देण्याची, कुरपेची, बोगसोण्याची, पेकोवणेची, सुटकेची तुका आनी म्हाका विस्वास आसूंक जाय. मेल्ल्याक तो जेजू जिवीत दिता. आमी मेलेलीं ताचेशी वचून जिवीत घेवया. आमेन. उबी रावून आमचो भावार्थ आमी उचारुया. सत म्हणटान देवाक, सोर पदेदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रुचनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोर सांबावलो, आंकवार मरितावन जल्मलो, पोंच पिलाता काल ताणें पोस सोंसलें, ताका खुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका न्हिदलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलोल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुक्ती करूंक येतलो. सत म्हणटा पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भोगतांचो एकठार, पातकाचें बोगसणें, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. वेगवेगळ्यो आमच्यो गोरसो दोनया देवाक आमी उबारुया. आमचे पवित्र सोबेक आमच्या मागण्यांतल्यान बापाक आमी उबारुया. आमच्या पाप सायबान बिस्वांनी आनी यादनिकांनी परम संस्काराची पवित्राय सांबाळूंक आनी परम संस्कार आमचे क्रिस्ती जिविताची जोर आनी तेंगशी म्हूण समजून ह्या संस्कारा वरवीं आपले पोटजीचे ओत्मीक बूक मारूंक तांकां देवाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका.
आमच्या देशांत शांती आनी एकवट वसूंक आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी एकचाराच्या मौनान आनी सामान्य बरेंपण पळोवन सगल्यांची उदरगत जावंक फावो ते निर्णय घेवंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. पयलीं क्रिस्तांवां आपलें आसा तें सगळें बागा वांटतालीं. तांचे मोदें सामान्य मौन आसलें आनी तीं आपलेंपण विसरून विस्वाशीपणी आपली जबाबदारी पाळटालीं. तर आमकांय परम संस्कारा वरवीं तीच प्रेरणा मेळूंक आमी गोजेवंतांची ओदीक करून दुर्बळांची आनी निराधारांची सेवा करूंक आमकां निर्मी म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. मानेवंत आग्नेलान परम संस्कारांतल्या जेजूक अणभवूंक सुबां फळां उत्पन्न केलीं. ताचे वरवीं आमकांय परम संस्कारांत हाजीर आसलेल्या सगल्या जेजूक वेंगूंक स्फूर्ती मेळूंक आनी मानेवंत आग्नेलाची सांत कोरोनाचो प्रोसेस बेगीन शाती पावोवंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. भोव मोगाल बापा, ह्या वेळार तुज्या पुताचे वेदी मुखार आसलेलीं तुजीं भुरगीं वेगवेगळे तरेचो आशिर्वाद सोदता आनी थोडीशी मागणी आमी तुका उबारल्या. तुज्या उदारपणान आमकां काकलूत आनी मोग दाखोवन वेगवेगळ्या देण्यांनी बोर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. तुकाच बापा सोर मोचे दिता तुका एकाने. तुकाच वोगता सोर मोचे तुजेच ते कुरकाशेले. मोचे हात घे मोचे पाय घे स्वीकार कर आता कशे. तुजो मोयमो पुरगोट करू शुभ खबर सगळ्यांक दिवू. तुकाच बापा सोर मोचे दिता तुका एकागे. तुकाच भोगता सोर मोचे तुजेच ते कुरकाशेले. मोच्या भाव भयणीनो, मोच्यान तुमचें बलिदान सोर परिदार देव बापाक मान दातुसलें साव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या नांवान सर्वेस्पोर मानून घेवं. मोगाल बापा, तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी खोरी भोगती आमच्या काळजांनी वाडोवं आनी सासणाच्या सुखाक आमी पावों हें आमी मागता आमच्या सोमया जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओयोशी आमी करूंक फावो
सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सोळताई जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. संवसार सोरो पर्यंत सोडवणीचो फळ आमकां मेळच्याक जेजून आमकां आपल्या कोश्टा मरणाचो उगडास घडून दवरला. आपल्या धर्मदुतां बराबर निमाणे जेवणार बसलो तेन्ना जेजून खोत नासलेल्या मेंढऱ्यान तुका आपणाचीच भेटवणी केली. अशें तो जालो तुका मानता तसली संपूर्ण वाखाणणीची बोली. ह्या व्हडत्या संस्कारान तूं तुजे पोरजेक पोसताय आनी तिका पवित्र करताय. हे तरेन एकेच पृथ्वेच्या सगळ्या मनशा कुळाक एकाच भावार्थान तूं उज वाडयताय आनी एकाच प्रितीमोगान एकठायताय. देखून आमी तुजे कुरपेची गोडसाण चाकून पुनर्जिवंत जेजू सारकी जावच्याक ह्या विचित्र जेवणांत वांटो घेवंक लागीं सरता. आनी आतां सर्गींच्या दुतां सांगाती प्रितुमेर निरोन तरी आमी तुजी स्तुती गायता. Galvaraso sorbes porto. Galvaraso sorbes porto. Sorgani samsar moja, tujas voi govan. Sorgani samsar moja, tujas voi govan. Usurgi, tuka soy. Solves por accinavi, edata casoi. Solves por accinavi, edata casoi. Usurgi, tuka soy. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समोर पडची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सोमेस मनशां पसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक कुरात. भावार्थाचो गोट पोरगोटुया. तुझ्या
खुसा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडून दिसोम्या संवसाराच्या सोडवणारां आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी बुकटीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समोर पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सोरेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बायगोंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवडी बापा आनी सगळ्या यादकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबणीची काकलूत कर. तांकां ज्येश्ठागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोलजोलीत मुखार मोल पडूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मेरी देवाची माये सांगाती चपोती बागेवन झुजे बागेवन दोन दूत आनी सबकाली तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सास्तांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाताची महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ताच्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक आमेन. आमी सगळीं बापाची मोगाल भुरगीं आनी देखूनच आमकां एक एकल्याक किरीतपणी जेजून हें मागणें शिकयलां. सांगाती समुदाय कशी आमच्यो गोरसो आवंडे मागचे आदीं दिन वासूंक वाकाणूंक. तर ह्या मागण्यांतल्यान देवाक सगल्या उपकारां खातीर दिन वाचुया. आमकां भावार्थ दी म्हूण मागुया आनी वेगवेगळ्या आमच्या गोरसांनी आमकां आदार कर म्हूण मागुया. बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणणींत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतलीं सुटय आनी सोर आकांतांतलीं वटाय. राजवटी पदवी आनी महिमा सासनाच्या सासनाक. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सची येता आनी राजवट चलयता देवा सासनाचे सासनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान सोम्याची शांती वांटुया. जेजूची शांती तुमकां. देवाचे देवाचे सडे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी.
ओदो जेजू सोमी दर दिसाक मिसाचे भेटेंत आमकां मेळटा. हो तो जेजू सोमी सगलो वेळूच पवित्र संस्कारांत आमकां रावता. ताचेर विस्वास ठेवता ती आनी ताका शेवूंक आपयल्यांत ती सोगलीं आमी सुभागी. सुन्यांत तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका भावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली. सोर्गीच्या राजान केले जेवण व्हडल्या फेस्ताचे. राजकुराच्या लग्नाचे, राजकुराच्या लग्नाचे. सोर्गीच्या राजान केले जेवण व्हडल्या फेस्ताचे. राजकुराच्या लग्नाचे, राजकुराच्या लग्नाचे. आगोस्त्रां घालून नवी राजाच्या जेवणाक सोगली. बसूया दादोस्पोणी, बसूया दादोस्पोणी. आगोस्त्रां घालून नवी राजाच्या जेवणाक सोगली. बसूया दादोस्पोणी, बसूया दादोस्पोणी. भुरग्यां सोय बायलो दादले दोनीचा कोलान व्हडले. बरे वायट आसा तितले, बरे वायट आसा तितले. भुरग्यां सोय बायलो दादले दोनीचा कोलान व्हडले. बरे वायट आसा तितले, बरे वायट आसा तितले. आगोस्त्रां घालून नवी राजाच्या जेवणाक सोगली. बसूया दादोस्पोणी, बसूया दादोस्पोणी. आगोस्त्रां घालून नवी राजाच्या जेवणाक सोगली. बसूया दादोस्पोणी, बसूया दादोस्पोणी. व्हडा बाबर्थान जेजूक आमच्या काळजांनी आमी शिवला. घडीभर आमचे दोळे आमी बंद करुया आनी गुप्ती आमी जेजू लागीं उलोवया.
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मांस रगत घेतलां. ह्या संस्कारलोलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फॉर्मायलां. ह्या पोसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रितीमोग वाडय म्हूण कालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. बसूया. मोगाल भौमिनो व्हडा बवार्थान भोक्तीन आनी बरवंशान भरून हे पवित्र दोंगरार चडून हे सुवातेर आमी आयलीं. पवित्र मिसाचे भेटेन फाटले 9 दिसांक आमी वांटो घेतलो आनी मानेवो तांगल्या वरवीं जायत्यो गरजो जायत्या आवडे तुमच्या काळजाच्या उतऱ्याक दोनूय देवाक तुमी उबारले. सगळें बरेंपण तुमकां फावो जावंक आमी मागता. कांय कळोवण्यो पिडेस्तांचेर मागणें मिसा उपरांत इगोर्जेन जातलें. एक नवी ऑडियो CD पाद आग्नेला आमच्या इश्टा उजवाडाक हाडल्या. बँडस्टँडान ती विक्रेक मेळटा. आमचे पिलार संस्थेचे पाद्री जातल्यांक कोणूय स्पॉन्सर करूंक सोदतात जाल्यार बसस डेस्क हें ऑफीस आसा, थंयसर वचून तुमच्यांनी बारीक म्हायती घेवंक येता. 2024 वर्साची इंग्लीश आनी कोंकणी बायबल डायरी बँडस्टँडान आनी पुस्तक शाळान विक्रेक मेळटा. वावड्यांचो इश्ट हें पत्र आनी फादर आग्नेल स्कॉल हें मॅगझीन कोणूय सबस्क्रायब करूंक सोदता वो तुमचें सबस्क्रिप्शन तुमी रिन्यू करूंक सोदता जाल्यार आमच्या ऑफिसा भायर थंयसर माड्रो घातलेलो आसा, थंयसर तुमच्यांनी करूंक येता. तुमकां कोणाकूय पेंडोलाचो खर्च दिवची खुशी आसा जाल्यार आमच्या ऑफिसान तुमच्यांनी दिवंक येता. फाल्यां मानेवोत आग्नेलाचो 9 आनी 6 पुण्यतिचो दीस. मिसां हे परी सकाळची 5:30, 7:45 आनी 8 वाजता. दोबाजीक मीस सकाळची 9:30 वाजता. ते उपरांत 11:30 मीस आसतलें. सांजची मिसां हे भाशेन 4, 5:15 आनी इंग्लिजीन 6:15. मानेवोत आग्नाचे मजतीन जायते जाणांक मागलेले उपकार आनी देणी फावो जातात. ती वायस पोस्टलेशन ऑफिसान येवन करूंक जाय. जायते स्वयंभावटी अजापां जातात. तांचे वैजकी मेडिकल पुरावे घेवन आयल्यार चोर बरें. म्हणजे एक्सरे आनी हेर टेस्ट करतात. तांचो रिपोर्ट पिडा आसली तेन्नाचे आनी पिडा बरी जाले उपरांत हे रिपोर्ट घेवन वायस पोस्टलेशन ऑफिसान तुमी येवंक जाय. तुमी जायत्या जाणांनी उदार मनान आनी काळजान आमकां आदार दिला. जावं माटवाचो खर्च, जावं फुलांचो, जावं आमच्या मिसावांक वा आमच्या सेमिनारिस्तांच्या शिंकपान. तुमकां सगल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी मानेवोत आग्ना वरवीं देवान तुमचेर, तुमच्या गोराब्याचेर, तुमच्या वावर धंद्याचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं म्हूण आमी मागता. मोगाल भौमिनो मानेवोत आग्नेल वचोऱ्यांचो सागोर आमच्या गरजां, त्रासान, आकांतान अदीक करून आमच्या अडचणीच्या वेळार आमी भावार्थान उलो मारता. मानेवोत आग्नेल देवा कडेन मागोन जायतें बरेंपण आमकां फावो करता. आयज रेमी लोबो केपेंतान आमकां अशें कळीत करूंक लायता. म्हजो गोरकार स्वित्झर्लंड प्रवास करूंक ऑक्टोबराचे 31 भायर सरलो. तो एअरपोर्टाचेर पावले उपरांत ताणें हॉटेलांत वचपाक गाडी आपयली आनी उपरांत हॉटेलांत गेलो. थोड्या वेळान ताका उगडास जालो की हँडबॅग गाडयेंत उरलें म्हूण. तातूंत जायते उंचा मोलाचे डॉक्युमेंट आसले आनी पयशे 3,000, 30,000 तशेंच 2 लाख युरो आनी मोबायल फोन आसलो. असले आकांताच्या वेळार ताणें मानेवोत आग्नेलाक उलो मारलो, बॅग मेवल्यार पुरो म्हूण. ही खबर ताणें हॉटेलाच्या मॅनेजराकूय कळयली. मॅनेजरान ताका पुलीस कंप्लेन कर म्हूण सांगलें. पूण कंप्लेन करून कांयच जायना तें पळोवन तो परत गाडी घेवन एअरपोर्टार गेलो आनी ड्रायव्हराक सोदूंक प्रयत्न केले. अकस्मात ताणें ड्रायव्हराक पळयलो. ताणें बॅग म्हाका हाडून दिलें आनी म्हणूंक लागलो, हांवूय तुजी वाट पळोवन आसलो. सगलें जें बॅगांत आसलें तें परत मेवलें. खुशाल जावन तो परत आपल्या हॉटेलांत गेलो. हें सगलें मानेवोत आग्नेचे मजतीन म्हाका फावो जालें. मानेवोत आग्नेलाक दिनवासता आनी बेगीन सांताचो मान फावो जावंक मागता. मोगाल भौमिनो हो भवाड आमच्या बाबाचो ताच्या आकांताच्या वेळार आमच्याय काळजा मनान जायत्यो गरजो घेवन आमी हांगासर आयल्या. आमचो भवाड जिवाड करून नव्यानाच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया. उबी रावया. उपकार मेळूंक मागणी. सोर पदवेदार देवा आमच्या स्वर्गींच्या बापा, आमचे सोडवणी खातीर तुजी मांडावळ
दिनवाशी मनान आमी वळखता आनी त्याच खातीर थंय वेचून काडलेल्या सेवकां उदेशी वचून लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परीन चलूंक जाय हें दाखोवंक जो विस्वासी सेवक मानेवोत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिन वाचता आमच्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानेवोत आग्नेलाच्या बागेवन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्या प्रमाण काळजांतान मागता तशेंच आतां मानेवोत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनंत जिवितान बागीदार जावन दाखोवंक उपकार तुजी गरज भावार्थान फुडें घाल एक कुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता मान्यवोत आग्नेलाक बागवंताचो मान मेळूंक मागणे ओगोणीत काकुतीच्या देवा सोरपोट पडून तुज्या पांयां सोरशी आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारतात जाल्यार मान्यवोत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कर आमचे पवित्र सोबेचे इगोर्जेचे उगडपोर घोटणे उदेशी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे नांवी आमेन सर्वेस्पोट तुमचे सवे आसूं सोर पोदेदार देव बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून येयात जेजू क्रिस्ताचे शांतेन ताच्याच पांयशी रावून आशिर्वाद घेवंक हांव तुमकां धाडटां Adagnél Jézusia Bogta Tučena aj spolzolta Izot mi koli tu zau nasa sorgat vada koita Izot mi koli tu zau nasa sorgat vada koita Ula samche neva moka polio tu kaltara Ula samche neva moka polio tu kaltara